जे टाकी शिवनगर शेल्डे एरिया आसा थंय एक इन्सिडंट जालो. जो जनरल स्टोर आसा ते जे इन्सिडंट मुख्य कारण म्हणल्यार थंय दोन ग्रूप जे शॉपार आशिल्ले आनी खंय तरी कितें कारणां लागून एक ग्रुपान दुसरे एक ग्रुपाचे दोन मनशां दुसऱ्यांक दोग जाणांक एसॉल्ट केले. तेजे नंतर ही कंप्लेंट खंय तरी PSRाचेर मुखार पुलिसांक कळयली. जेन्ना केपें पुलीस पावले आनी केपें पुलीस हांगा येतना जेन्ना विचारलें कितें जालां काय म्हणून, ते कोण ग्रूप येयल्लो ते जेणी ते दोन मनशां एसॉल्ट केल्लो तेणी ते पुलिसांक बी तांकां बी मारले अशें केपें पुलिसांनी आतां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. तेजे नंतर पुलिसांनी हें प्रकरण वाडटा अशें पळोवन तेणी आनी पुलीस फोर्स आपयलो. पूण ते म्हणटा म्हणल्यार ते जे जो ग्रूप आशिल्लो जेणी एसॉल्ट केले ते थंयच्यान पळोवन गेले. आतां सद्याक केपें पुलिसान जो सिद्धेश नायक जो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा तेणें सांगलां की सद्या दोन डिफरंट FIR तेंचे अगेन्स्ट रजिस्टर केल्या. एक म्हणल्यार पयलीं जे फर्स्ट इन्सिडंट म्हणल्यार जेन्ना पुलिसांचेर हात उखल्लो ते केले. मागीर जेंकां पयलीं एसॉल्ट केल्ले तांकां मेडिकल जातकीर तेंचे कडल्यान तेंचे कडल्यान जाणून घेवन मागीर तेणी दुसरी FIR तेंचेर रजिस्टर केल्या. हेतून जे एसॉल्ट केल्ले हेतून 6 जाण इनवॉल्व आसा. त्या प्रमाणे जो केपेंचो PI सांगोडकर तेणें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दोग जाणांक धरलेले आसा आनी चार जाणांचो तपास चालू आसा.